शी, दुसऱ्याच्या हातांतल्यान कट्टी घेवची न्हय, तूं भिकेक पावतलो. छी, सत खरें. कोणूय उलयतना शिकलो जाल्यार आपूण जें कितें सांगता तें सत अशे तरेचे विचार आमच्या समाजांत जायते फावटी आमी पळयतात. पूण असले विचार सामके खरे अशें आमी सिद्ध करूंक शकनात. कित्याक ह्यो जावन आसात आमच्या समाजांतल्यो वेगवेगळ्यो अंधश्रद्धा. आयज आमी अशीच एके अंधश्रद्धेचेर आदारीत आशिल्लो 7वी यत्तेचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव पांयगुण. चंद्रपूर गांवांतले 4 वेपारी कापसाचो धंदो करताले. तांचे एकामेका कडेन बरे संबंद आशिल्ले. कापसाचे साक दवरपाक आसा तो जागो उणो पडटा म्हूण चौगांयनी मेळून एक व्हडलोसो गुदांव भाड्यान घेतलो. कांय दीस गेले. एक दीस एका वेपाऱ्यान सकाळी फुडें गुदांव उगडलो. एक माजर ल्हवूच भितर सरलें. मानायांनी ताका धांवडावपाचो यत्न केलो, पूण तें कशेंच भायर सरलें ना. तें पळोवन वेपाऱ्यान म्हणलें, आसूं रे ते आयचो दीस भितर, फाल्यां पळोवया. तुमचें काम तुमी करात. तें माजर त्या दिसा गुदांवांतच उरलें. दिस्त त्या दिसा वेपाऱ्यांक कापसाचेर खूब फायदो मेळ्ळो. चौगूय खोशी जाले. एकलो म्हणूंक लागलो, पळयलें, हो सगळो त्या माजराचो पांयगुण. त्या माजरान आमच्या गुदांवांत पांय दवरलो आनी आमकां इतलो फायदो जालो. तें जर माजर सदांच आमच्या गुदांवांत रावलें जाल्यार आमकां फायदोच फायदो जातलो. बाकीच्या वेपाऱ्यांक ताचें म्हणणें पटलें आनी त्या माजराक गुदांवांतच दवरपाचें तांणी थारायलें. हे वटेन गुदांवांतले हुंदीर खावन माजरान 2 राती काडल्यो. तिसऱ्या दिसा वेपारी परत गुदांवांत आयले. माजर म्याव म्याव करीत भुकेन सामकें वळवळटालें. गुदांवाचें दार उक्तें जायना फुडें तें भायर वचपाक सोदूंक लागलें. पूण बऱ्या पांयगुणाच्या माजराक हातचें कशें सोडप असो विचार करून त्या वेपाऱ्यांनी ताका कशेंच भायर वचूंक दिलें ना. माजराच्या रडपावयल्यान तें भुकेलां म्हणपाचें तांच्या लक्षांत आयलें. मानायांक धाडून तांणी दूद आनी उंडो हाडून घेतलो. दुदान फुगोवन ताका खावयलो. एका रित्या साकाची घडी पातळावन माजराक बरें हातरूण करून दिलें. पूण ही तोखणाय एका दिसाची जाली. फाल्यां कितें? ताका सकाळ सांज खाण जेवण कोण दितलो? ते वेपारी सदांच काय गुदांवा कडेन येनाशिल्ले. हाचेर तांणी एक उपाय सोदून काडलो. सद्दां सकाळीं एकेकल्यान माजरा खातीर दूद, उंडो, शीत, नुस्तें हाडून गुदांवांत दवरप. तांणी आपसान दीस वांटून घेतले. आपणाक कितलेय त्रास सोंसचे पडल्यार पडूं, पूण ह्या बऱ्या पांयगुणाच्या माजराक मात हातचें सोडप ना अशें तांणी थारायलें. मागीर कितें पळयतले माजराचे थाट. ताका सद्दां बरें बरें नुस्तें, शीत, हुमण मेळूंक लागलें. त्या माजराचें नांव तांणी लक्ष्मी दवरलें. गुदांव उगडून लक्ष्मी म्हूण उलो केलो म्हणटकर खंयूय आशिल्लें माजर म्याव म्याव करून वेपाऱ्याच्या म्हऱ्यांत येतालें. ताच्या पांयांक घसटतालें आनी ताणें हाडिल्ल्या खाणा जेवणार ताव मारतालें. रुचीक खाण जेवण मेळिल्ल्यान
लक्ष्मी बरें गुबगुबीत जाल्लें. जेन्ना जेन्ना फायदो जातालो तेन्ना तेन्ना तो माजराच्या पांयगुणांनूच अशें तांकां दिसतालें. अशे तरेन 5-6 म्हयने गेले. दिवाळी 4 दिसांचेर आयली. पावस सोंपतलो आनी लग्नाचो मोसम जातलो. गादयो उशा खातीर कापसाक बरें मोल येतलें म्हूण चौगूय वेपारी उमेदीन आशिल्ले. एक दीस वेपारी गुदावाचें दार धांपता आसतना लक्ष्मी अकस्मात दारा कडेन धांवलें आनी ताचो पांय दारा खांचीत चिड्डलो. दाराचो पत्रो लागून ताच्या पांयांक घाय जालो. लक्ष्मीचे आकांताळे म्याव म्याव आयकून वेपारी सामको भियेलो. ताणें बेगीबेगीन दार उगडलें. पळय जाल्यार लक्ष्मीच्या दांवकुलांतल्यान रगत व्हांवता. ताणें आनी कळाव केला. लक्ष्मीक उखल्लें आनी तो दोतोरागेर धांवलो. दोतोरान वखद विसरत करून ताच्या दुखऱ्या पांयांक मलमपट्टी बांदली. वेपारी ताका ल्हान भुरग्यावरी धरून घेवन आयलो. साकार साक घालून ताचें हातरूण बरें दाट दाट केलें आनी ताका अचळय हातरुणार दवरलें. बाकीच्या तिगांय वेपाऱ्यांक ही खबर कळना फुडें ते धांवत धांवत लक्ष्मीक पळोवंक आयले. चड एकल्यान ताका सांसपिलें पोशेलें. दिवाळी दिसा लक्ष्मीक जेवण दिवपाची ज्या वेपाऱ्याची पाळी आशिल्ली ताका कशेंच गुदावा कडेन येवंक मेळ्ळें ना. म्हूण ताणें आपल्या घरांतल्या मानायांक सांगलें, तूं गुदावांत वचून लक्ष्मीक जेवण दिवन यो. धन्याचे सांगणे प्रमाण तो गुदावा कडेन गेलो. दार उगडटकर दारांत अनवळखी मनीस पळोवन लक्ष्मीक काचाबूल जालें आनी सट्ट करून दारा भायर सरलें. मानाय ताका धरूंक वता म्हणसर तें थंयच्यान नाच जालें. मानाय भिलो. धन्यांक कळल्यार आनी माणसुकी ना. ताणें 5-10 मिनटां वाट पळयली पूण लक्ष्मी काय परत आयलें ना. आतां कितें करचें ह्या विचारान ताणें हेवटेन तेवटेन पळयलें. गुदावांत एक ल्हानशें जनेल आसा तें ताका दिसलें. ताणें जेवण गुदावांत दवरलें आनी जनेल उगडलें. भूक लागतकर येतलें जनेलांतल्यान असो विचार करून तो गुदाव धांपून घरा गेलो. लक्ष्मी कुटत कुटत गांवभर भोंवलें. इतलें म्हणसर तिनसांज जाली. लोकांनी तुळशी कडेन, पोरसान, बलकावान सगळे कडेन पणट्यो पेटयल्यो. लक्ष्मी कुटत कुटत हेवटेन तेवटेन भोंवताना ताच्या दांवकुलांची मलमपट्टी सदळ जावन एके पणटेक लागली. मलमपट्टेक उसो पेटलो. लक्ष्मीक धग लागली. तें भियेलें. गुदावाचे दिकेन धांवत सुटलें आनी उक्त्या जनेलांतल्यान ताणें भितर उडकी मारली. मानाय माजराक पळोवपा खातीर परत गुदावा कडेन येतालो. ताणें लक्ष्मीक जनेलांतल्यान भितर वताना दिस्त पळयलें आनी बेगीबेगीन गुदावाचें दार उगडूंक गेलो. मानाय दार उगडून पळयत जाल्यार कापसाच्या सगळ्या साकांनी पेट घेतिल्लो. खबर कळना फुडें वेपारी धांवत धांवत गुदावा कडेन आयले. कितें घडलें तें तांकां मानाया कडल्यान कळलें. पांयगुणाचेर विस्वास दवरून माजरा गुदावांत दवरलें म्हूण ते एकामेकाक दोश दिवंक लागले. ह्या विज्ञान युगान अशे तरेन अंधश्रद्धेचेर विश्वास दवरप कितलें चुकीचें म्हणपाचें तांकां कळ्ळें. भुरग्यांनो, ह्या पाठाच्या आदारान अंधश्रद्धेचेर विस्वास दवरल्यार आमी त्रासान पडूंक शकतात हाची बेस बरी देख आमकां मेळ्ळी. आयज लेगीत आमच्या समाजान असले तरेच्या अंधश्रद्धेक लागून जायतीं मनशां
दूख त्रास भोगतात. अशा वेळार आमी आमच्या शिक्षणाचो आनी विज्ञानाचो वापर करून ह्यो अंधश्रद्धा आमच्या समाजांतल्यान हुमटून भायर मारुया. हो समाज मुक्त करुया. देव बरें करूं.